Namaskar, Yevkar. Welcome to JournoSpeak. As we meet once again in Plural Media's weekly program to debate and discuss on a topic that's relevant to Goa and Goans today. आणि हांव दिलीप प्रभुदेसाय तुमचे वतीन दर्शकाचे वतीन आमचे मानेस्ताक काही प्रश्न विचारतलो काही मुद्दे मांडटलो. तर आयचो आमचो इशू आसा गुड गव्हर्नन्स आणि आयचे आमचे मानेस्त आसात पयली सुवातेर बाय ज्योती धोंड जे सिनियर कॉरेस्पॉन्डंट जावन आसा गोवा दूताचे आणि आमचे दुसरे गेस्ट आसात बाब प्रसाद भांबरे जे सिनियर रिपोर्टर आसात सुना प्रांताचे. तर वेलकम टू JournoSpeak ज्योती आणि प्रसाद. आणि ज्योती, गुड गव्हर्नन्स म्हणल्यार एक्झॅक्टली वॉट यू फील, वॉट यू थिंक इज गुड गव्हर्नन्स हे आमच्या दर्शकाक एक 2 मिनटांत सांगशात. म्हाका दिसता इन द आयज ऑफ कॉमन पीपल गूड गव्हर्नन्स जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना ट्रान्सपेरंट गव्हर्नमेंट आसता जे लोकांक बरो राज्यकारभार दिता. तातूंत बायफर्केशन अशें आसूं येता की एक पर से गव्हर्नमेंट रन करप आनी राज्यकारभार चलोवप. जो सरकार ट्रान्सपेरंटली असो राज्यकारभार चलयता की ज्या जाग्यार लोकांचो वेळ आनी पयसो सेव जाता, लोकांचें हिताचें रक्षण जाता, पर्यावरण पॉझिटिव्ह जाता, नेगेटिव्ह जायना, म्हणजे ताजे पर्यावरणाचेर कांय वायट इफेक्ट जायना. आनी हें सगळें करतना राज्याचो महसूल वाडटा आनी त्या वाडिल्ल्या महसुलाचो उपयोग डेव्हलपमेंटा खातीर जाता, इन्फ्रास्ट्रक्चर. ताका म्हजे दृश्टीन गूड गव्हर्नन्स अशें म्हणूं येता. सो बेसिकली गुड गव्हर्नन्सचो aim should be betterment of people's lives. People oriented with transparency. That is the main aspect of good governance. म्हणजे समजा आतां लोकां खातीर तुमी स्किमी केल्यो, त्यो स्किमी करता आसतना प्लॅनिंग स्टेजीचेर जे कोण मंत्री आसता, ऑफिसर आसतात, तांणी जे कितें प्लॅन करता न्ही ते गांवचे रायट अप टू द लेवल ऑफ विलेज पंचायत, म्हणजे त्या गांवचो एकूण भौगोलीक हें कितें, वॉट इज द स्ट्रक्चर, जॉग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ दॅट विलेज, त्या गांवान कितें डेवलप करपाक शकता, थिंचो अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न कसो आसा, स्किल्ड लेबर आसा काय अनस्किल्ड आसा, वॉट सॉर्ट ऑफ रिसोर्सीस आर अवेलेबल इन दॅट विलेज, ते सगळे प्लॅन करता आसतना गांवचे जाणकार जे आसा ते मागीर डिग्री होल्डर आसूं ना जाल्यार एक्सपिरियन्साचें ज्ञान आशिल्लें जावं तांचो आस्पाव घेवन जें प्लॅनिंग जातलें ताजेर जेन्ना क्वॉलिफायड लोक आपली मायंड अप्लाय करतले आनी ती जेन्ना कॅबिनेटा मुखार येतली आनी ताका जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात ते डिस्कस करून फायनलायज करतले. पूण ते फायनल करचे पयलीं दे वील बी ओपन टू पब्लीक फॉर सजेशन्स ऑर अदरवायज and proper allocation of so transparency is an important. प्रसाद बाब तुमकां कितें सांगचे दिसता गुड गव्हर्नन्स बद्दल? गुड गव्हर्नन्स म्हणजे आमी आतां अशें पयले बसून म्हणटा की गव्हर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल आनी टू द पीपल. म्हणजे जे लोकां खातीर, लोकांच्या फायद्या खातीर असतात ते गुड गव्हर्नन्स. गुड गव्हर्नन्स आतां लोकांचे एक आम आदमी, आमी एक आतां कोंकणी सादें एक म्हणटा की आम आदमीची जी कितें सरकारा कडली कामां आसतात, बारीक बारीक कामां असतात, तेतूंतल्यान ती जर जाली, ट्रान्सपरन्सी हेतून जाली, तांकां ती एकाउंटेबिलिटींतल्यान लोकांक जर ती मेळ्ळी जाल्यारूच एक सादें एक आम आदमीच्या हेतूंतल्यान ते गुड गव्हर्नन्स म्हणूं शकता. प्रत्येक आतां एक आम आदमीचें आतां काम, खंयच्याय गव्हर्मेंटाचें काम, बेजीक एक पंचायत पावड्यार म्हणजे ग्रासरूट लेवलार, पंचायत पावड्यार, पालिका पावड्यार अशी बारीक बारीक कामां असतात. थंयसर गेल्या उपरांत 8-8 दीस रावच्या परस 8 मिनटांनी जे लोकांची कामां जातात, एक कोणाचें बर्थ सर्टिफिकेट आसता आनी कितें आसता जें आसता, अशी बारीक बारीक जी कामां असतात ती सुटावो जाली जर जायत, बेगीन जाली, ट्रान्सपरंट पद्दतीन जाली जर जायत, जाल्ल्या कामांची एकाउंटेबिलिटी जर लोकांक जर मेळ्ळी जर जायत जाल्यार ते प्रशासनाक गुड गव्हर्नन्स म्हणूं शकता. तर बेसिकली गुड गव्हर्नन्स आर ट्रान्सपरन्स, इफेक्टिवनेस आणि अकाउंटेबिलिटी हे 3 फॅक्टर्स येतात. पूण आज अशी परिस्थिती दिसता की ज्योती हांव तुका विचारता की इलेक्शनाक खुबशे पार्टीज, वेगवेगळे पार्टीज गुड गव्हर्नन्स हो मुद्दो घेवन लोकां मुखार येतात. आज असो एक हें आसा की गुड गव्हर्नन्स म्हळ्यार व्हडले रस्ते, बिल्डिंगो, मॉल्स आनी लायटी चकाचक सगळें, अशें कितें तरी लोकांच्या मनां आसा अशें दिसता लेटस्ट टू एडिटर वाचून किंवा थोडे रिपोर्ट्स वाचून. तर हाजे बद्दल एक्झॅक्ट लोकांनी कितें सोदचें, कितें डिमांड करचें अशें तुमकां दिसता? ओदोज हांवें म्हणलां की गूड गव्हर्नन्स इज नॉट एक्झॅक्टली तुमी म्हणलें तशें मॉल आनी किंवा रस्ते, मूलभूत सुविधा हे लोकांक जायच. पूण एक उदाहरण हांव दिवन सांगपाक सोदतां, म्हणजे कशे तरेन सामान्य लोकांच्या मनान गूड गव्हर्नन्स हें कित्या विशीं आसता. सामान्य मनशाक दिसता की आपलो जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताणें आपल्या गरजां कडेन संवेदनशील आसचें. ताजे कडेन पावटी मारून जर लोक बेजार जाले, तांची कामां जायना जालीं, लोक हट जातात. एक सादें एग्जांपल, आतां बजेट जेन्ना येता, बजेटा भितर खुबश्यो योजना आसतात, अनाउन्समेंट केल्ल्यो आसतात. बजेट आयकतकीर सामान्य मनशाक कितें दिसता, हय ह्या सरकारान हें खूब बरें केलां, अनाउन्समेंट व्हडलें, ताका सगळें एलोकेशनाचें कोट्यांनी रुपयाचें एलोकेशन अशें.
एक उदाहरण म्हणजे हालींच सरकारान एक येवजण जाहीर केल्ली गेले बजेटान की अनुसूचित जाती जमातीची जी भुरगीं आसात तांकां लग्नाच्या वेळार 25,000 रुपये दितले म्हणून. हय, येस, हो म्हजो स्वताचो एक अनुभव. एक वळखीच्या भुरग्या खातीर हांव त्या गव्हर्मेंट ऑफिसान गेलें ST कमिशना कडेन आनी हांव जेन्ना तो बशिल्लो तो अधिकारी आसा ताका विचारलें हाजे म्हाका फॉर्म जाय. म्हजे एक वळखीचे भुरगें म्हळें फ्रॉम द गावडा कम्युनिटी, शी इज गेटींग मॅरीड, गरीब परिस्थिती भुरगें, ताका गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा ताका ताजो आदार जाय. इज जस्ट स्टॅड एट मी. तो म्हणपालो खंयची स्कीम? आमी तुमकां खबर ना एनावन्स जाल्या ती. अशें कितें तरी जाल्लें. केन्ना ही खबर? डिसेंबरान एनावन्स जाल्ली मार्चान. तो म्हणटा आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना, ती स्किमीचे कांय डॉक्युमेंट ना आनी आपल्याक कांयच खबर ना. सो अशी जर गव्हर्नन्स आसत जाल्यार हाका आमी बरें गव्हर्नन्स कशें म्हणपाक शकतात. सेम वीथ डॉक्युमेंट्स. जेन्ना तुमी म्युनिसिपालिटीन वतात, एक बर्थ डेथ डॉक्युमेंट्सा खातीर अप्लाय करतात, अनड्यू डिले. लोकांक ती डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करून कोणाक एडमिशनाक जाय आसता, कोणाक प्रॉपर्टीच्या कामाक जाय आसता, कोणाक कोर्टान जाय आसता. लोक जर परत परत पावटी मारले, लोकांची कामां जाली ना जाल्यार पीपल दे डोंट फील गुड अबाउट द गव्हर्मेंट. Okay. This is one aspect. So this is at a micro level. You are saying that this good governance should also function at a micro level. Yeah. पण एक मेजर मुद्दो हा प्रसाद बाब, तो मायक्रो लेवल मॅक्रो लेवल सगळ्याच लेवलाचेर जो सता येता आनी इट इज डेफिनेटली नॉट गुड गव्हर्नन्स, इज अ मॅटर ऑफ करप्शन. करप्शन हो मुद्दो आज गोंयांतच न्ही तर सबंद देशांत प्रॉबेबली वर्ल्डाक हो एक इश्यू आसा. तर गुड गव्हर्नन्स आणि करप्शन हाची कितें लिंक आसा? बेजिकली हांवें आतां सुरवातीक जशें सांगलें, गुड गव्हर्नन्स म्हणजे पंचायत पालिका आनी हें. आमी जेन्ना पंचा कडेन जावं पंचायतीन कामाक वता, समज एक्स पंचा कडेन गेले, ताका काडल्यार म्हजें एप्लिकेशन दिलें, बाबा हें म्हजें अशें काम आसा एक तो तें काम करच्या परस दिल्ल्या जे डॉक्युमेंट दितात ताकाच पंच मारता. तो पंच मारता म्हणजे वॉट आय मीन टू से तुमकां कळ्ळें न्ही. पंच मारले म्हणजे ताका आमकां कितें तरी वॉलो करचो पडलो. थंयच्यान मागीर ते वयर पावता तेन्ना सो दॅट सायकल गोज ऑन. हांगासरल्यान ते मागीर हेतून पावता, खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान पावता, डिपार्टमेंटानसून इफ नेसेसरी जाल्यार खंयच्या तरी मिनिस्टरा कडेन पावता, मिनिस्टरा कडसून मागीर ते परत दॅट सायकल गोज ऑन. म्हणजे जेन्ना बेजिकली जेन्ना आमी जेन्ना तो पंच मारपाक सोदता ताका, तेन्ना मुळाक भ्रश्टाचाराक म्हणजे गूड गव्हर्नन्स हें बॅड जाता पळय, तें थंयच्यान हें जाता. सो जेन्ना लोकल बॉडीज जेन्ना जे ताचे लोकल बॉडीज जर अशें जर भ्रश्टाचाराक जर वाव दिवन जर हें जर केलें जर जाय जाल्यार मागीर ते हायर अप्स बी एक बारीक बेजिकली मायक्रो जावन ते मागीर मायक्रो तुमी आतां मायक्रो लेवल म्हटल्यार पळय ते मागीर ते इट्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग. हें खंयसर तरी नियंत्रीत जावपाक जाय. तशें एफिशियंटली नियंत्रीत खंयसर जावप जायना. वायपआउट जावपाक शकना. हाजेर आनी एक हें आसा की गुड गव्हर्नन्स कॅन द पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट टू गिव्ह गुड गव्हर्नन्स. पूण हेचेर आमी सांगूं सोदता. सपोज आनीक तुमकां एक उदाहरण दिता. आमी आतां खंयच्या एका सपोजींग ऑफिसरा कडेन गेले, सगळी आमची नेसेसरी डॉक्युमेंट आसात, काडटा आनी ताजे कडेन फायल दिता. सर म्हजें एक काम आसा, अशें काम आसा. तो फायलो काडटा आनी विथीन नो टायम मिन्स दॅट नेसेसरी कितें सफिशियंट ताजो प्रोसिजर करून तो तुमकां सगळें क्लियरन्स करून हें दिता. पूण आमी जेन्ना करप्शन आनी हेका पळय बॅड गव्हर्नन्साक म्हणटा पळय तेन्ना आमी एक आम आदमी म्हणून ताका आमी कांय प्रमाणात जे जबाबदार आसता की घे रे तुका हें ते काडटा आनी हें करता. म्हणजे बॅड गव्हर्नन्साक सुरवातीक जबाबदार कोण जाता? आमी जाता न्ही. पूण हांव 1 मिनिट लेट मी फिनिश. पूण हांव अशें म्हणिना की गव्हर्मेंटांतले सगळे जे वॉट एवर द गव्हर्मेंटान जे कामाक आसा ते सगळें वायट अशें म्हणिना. थोडे असले एक्स ऑफिसराचे हेचे सारके बरे मनीस असतात, पूण तांकां आमी ते करपाक प्रवृत्त करतात. पूण तो आतां घेता काय घेना दॅट इज एनदर पार्ट. ते हेतून वचना. पूण जेन्ना आमी ताका प्रवृत्त करतात तेन्ना भ्रश्टाचाराकूच आमी भ्रश्टाचाराक खतपाणी घालता. म्हणजे जेन्ना भ्रष्टाचार आसता तेन्ना आमी भ्रष्टाचाराचे एक वांटेकार जाल्ले आसतात. गुड गव्हर्नन्स हे फक्त गव्हर्नमेंट न्ही, ना पीपल ऑल्सो. हांव अशें म्हणपाक सोदतालें की अगोदर जशें हांवें म्हणलां की गव्हर्नन्साचे 2 भाग आसता. एक कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स रन करप किंवा सरकार चलोवप आनी एक राजकारभार चलोवप. सामान्य हातूंत भितर कशें जाता की बरो राजकारभार आनी बरो गव्हर्मेंट म्हणजे 2 जेन्ना आमी बायफर्केशन म्हणटात तेन्ना करपा खातीर जो मनीस हेड ऑफ द कावन्सील जो आसता तो मनीस तितलोच बरे कॅरेक्टराचो आनी बऱ्यो कणखर वृत्तीचो करारी वृत्तीचो आसपाक जाय. म्हणजे कावन्सिलाकय खबर आसपाक जाय. आतां हांव अशें म्हणना खंयच्याय गव्हर्मेंट येवं करप्शन हें थोडे प्रमाणान चड प्रमाण आसतलें, पूण ते कितले हो चीफ टॉलरेट करतलो काय तो म्हाका प्रोत्साहन दितलो काय तोच म्हजे हप्ते खावपाक सोदतलो. आज आमी अशें पळयतात इवन पुलिसीन म्हणा खंयच्या डिपार्टमेंटान सिवील सप्लाय म्हण कांय जाण हप्ते गोळा करतात.
सम ऑफ देम आर गूड. आमकां अजाप दिसता अरे हे आमचे बरोबर शिकपी आमचे बरोबरचे भुरगे कशे. तो म्हणटा हांव कितें करूं, म्हाका म्हजी नोकरी राखपा जाय. बॉस आसा न्ही, बॉस आसा ताका म्हाका हप्ते दिवपाक जाय. म्हणजे जर हेड आसा तोच जर डिमांड करपाक लागलो किंवा ही इज एक्सपेक्टींग समथींग फ्रॉम द लोअर, मागीर तें सगळें उत्तेजनच जाता फ्रॉम लोअर क्लास. हे लोअर ऑफिशियलाची एक जबाबदारी असता. एक असताच, म्हजे कोतान प्रत्येक गव्हर्नमेंट सर्वंट जॉईन आसतना एक ओथ घेता. मिनिस्टरी घेतात म्हणतो. आणि पण तुम्ही एक जर आमी मातसो politician- तुमकां एक इंटरप्ट करता. तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंट ओथ घेता म्हणटात. आतां जाल्यार कितें तातूंत एक मातसो एडिशन करता. लास्ट 4 वर्सांक जवळ जवळ 5,000 नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसात. नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसात. खंयच्या तरी हेतून गेले काय ना तेंचे कडेन एप्लिकेशन हळू काडटान ताका दाखयता. तांणी कितें म्हटलां तातूंत, म्हणजे तांकां ते एप्लिकेशन बरयलां पळय कितें बरयलां तें वाचपाक सुद्दां येना. इतलें इनएफिशियंट स्टाफ भरलेलो आसा. 4 दशी जाली काय घड्याळार पळयतात, 4 दशी जाली काय नाच जाता. नोकरेच्या बाबतींत म्हाका एक कोण बरें सांगिल्लें की प्रत्येक खेपे जेन्ना नोकरी अनाउन्स जातात, एक 500 पोस्ट समज अनाउन्स जाले खंयच्या डिपार्टमेंटान, ते मिनिस्टरा कडेन रोखडे लोकांची रांग लागता की आपले कोणाक तरी जॉब एडजस्ट करप. एकय मनीस म्हणतो असो केन्नाच मिनिस्टराक सांगना की हे फाटी तूं सगळे जॉब मेरिटाचेर दिया म्हणून. प्रत्येक जाण वता तो फक्त हेच सांगपा वता की म्हजे चल्याक दी, म्हजे चलयेक दी. हे कोण सांगिल्लें. सो एक एस्पेक्ट असो आसा की आमीच इतली करप्ट जाल्यात. जनरल सोसायटी हॅज एक्सेप्टेड करप्शन एज अ पार्ट ऑफ लायफ. पार्ट ऑफ लायफ. म्हणजे स्वताचे विचार हांव जेन्ना तुमकां बोट दाखयता तेन्ना उरलेली 4 बोटां म्हजेच कडेन असतात. म्हणजे तुमकां जर एक फाटी जर हांवें करप्ट जर म्हटलो जाल्यार 4 फाटी हांव करप्ट जाल्लो आसता. म्हणजे आमकां सिस्टमीक ब्लेम करपाक जायना. आमी स्वताक जर ब्लेम करपाक सुरवात जर केली जर जायत जाल्यार टू सम एक्सटेंट कितें म्हणटा ते गुड गव्हर्नन्स एक ऑपॉर्च्युनिटी 5 वर्सांतल्यान मनशा कडेन येता. अशी गुड गव्हर्नन्स 4-4.5 वर्सां 4.5 वर्सां उलोवप आनी खंय तरी तो इफेक्टीव करपाक आफ्टर ऑल पीपल गेट द गव्हर्नन्स लागीं आसा. आनी तातूंत कितें करचें लोकांनी कितें करचें न्ही आनी गुड गव्हर्नन्स कशें हाडचें गोंयांत हाजे बद्दल उलोवपाक आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. वी आर रनिंग आउट ऑफ टायम. आणि आफ्टर द ब्रेक वील कम बॅक टू द पॉइंट ऑफ द इलेक्शन्स विच आर क्लोज बाय. सो ब्रेका मध्ये मागीर इलेक्शना बद्दल उलोवया. सो कीप वॉचिंग जनोस्पीक.